सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयज करीत भाशेन आमी देवाक दिनवासून ही मिसाची भेट भेटयता. आमचे फिरगोजेची 275 वर्सां जेन्ना भरल्यान तेन्ना देवाक दिनवासून आनी आमचे फिरगोजेचेर आनी आमच्या फिरगोजकारांचेर आशिर्वाद मागून आमी ही आयची मिसाची भेट भेटयता. देवाक दिनवासूया आनी सगळ्या देण्या पासत आमी मागुया. तशेंच आयज दुसरें इंतेसांव सांत आनाचें नोवेन, आयज तिसरें नोवेन मागुया देवा लागीं. सगळे आमचे आबो करून जाणट्या आनी आमच्या शेपाय शेमायचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं. आयज सिस्टर रंजिता आपलो जल्माचो दीस मनयता आनी झेवियर सुवारीस आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. ह्या दिसांनी आमची गोंयची असेंब्ली चालू आसा. सगळ्या आमच्या आमदार मंत्र्यांचेर आनीक सगळे जे निर्णय घेतात त्या निर्णयांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. भोव करून आमचे गोंयचें वातावरण सैम राखूंक, आमची जमीन राखूंक जे आड कायदे केल्ले आसात ते सगळे काडून उडय आनी आमची गोंयची अस्मिताय आनी गोंयची जमीन विकून सोडटल्यांक नितीक पावय म्हूण देवा लागीं आमी मागुया. हे सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ बेगीच रावन देवा मुखार आमी दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. कोण म्हजी भाव कोण म्हजी भयण अशें जेजूक विचार केल्या उपरांत जी कोण देवाची खुशी करतात आनी ताचे प्रमाणे देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतात ती म्हजी भाव आनी भयणां. देवाचें उतर 2 दिसाक आमी सांबाळूंक नियाळूंक आनी आमच्या जिवितांत आमी ते वेव्हारांत घालूंक उदीक आमकां कृपा ह्या मिसान मागतना आमी देवाची खुशी 2 दिसाक करूंक आमकांय कृपा दी म्हूण खतखत्यान आमी देवा लागीं मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उत्सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उत्सारून वायट आदर बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना माग. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. खोनवाड्या बापा तुज्या भुरग्यांचे दोया दीस घाल. तुजे कुरपेच्या देण्यांनी तांकां उदीक उदीक बोर भावार्थान बरवशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कोर आनी तुज्या आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां तीर आनी जागृत करून दवर. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो घरो देव तुज्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राचूच चलयता सासनाच्या सासनाक. मिकायस प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. तुजे पोरचेक बोडी घेवन चोरवाक व्हर.
ही पोरजा तुज्या दायजाचो हिंड, ती एकसुरी रावता एका रानांत आनी संभोवती आसात मैदानां. पुर्वीच्या दिसांनी ती करताली तशें आतांय तिका बाशनांत आनी गिल्यादांत चोरवाक वचूं दी. इजिप्तांतलो भायर सोडलाय तेन्ना तुवें केल्लें तशें आतांय आमकां विस्मितां पळोवंक निर्मी. तुजे असलो देव आनीकूय आसत? तूं गुन्यांव काडून उडयताय, ओपरात रोखडेच बोगशिताय, पोटांत राग दवरिनाय, पूण दया करपान संतोसताय. आनीक एकदां आमची दया कर, आमचे गुन्यांव पांयां तोला मस्तून तांची पूद कर. सगळीं आमचीं पातकां दर्याचे कोरीक उडय. आमच्या पुर्वजांक मागां सोंपून दिल्लोय ताचे प्रमाणे जाकोबाक तुजें विस्वाशीपण कोलीत कर आनी आब्रामांक तुजी काकलूत दाखय. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. परतून म्हणया, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. हे तुज्या देसाचेर सर्वेस्परा तुजी कोनवालयाची नदर पडली. गुलाम जाल्ल्या जाकोबाच्या भुरग्यांक तुवें सोडून परतून हाडलीं. तुजी पोरजेचे गुन्यांव तुवें बोगशिले, तिचीं सगळीं पातकां लिपून नाच केलीं. तुजो राग तुवें पयस केलोय, रागान जळटलोय तो थंड जालोय. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. देवा आमच्या तारुका, नव्यान आमकां सोडून एकठांय कर. आमचें कितें वायट दिसलां तें उपकार करून विसर. आमचेर रागाबरीत तूं आसतलोय सदांकाल, पिडकेचे पिणकेन तापुनूच रावतलोय. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. नव्यान आमकां जिवंत करचें नाय दुनिया. तुजे पोरजेक आनी तुजें सवें संतोश दिवचो नाय. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. जबाब. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. उद्गार. सुमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो. तो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे तांय येतल्यांव. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. जेसू लोकां कडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी भाव भयण पावून सोरली. हांवें भायर उबी रावन ताचे कडेन उलोवंक सोदताली, पूण आपणाक ती खबर दितल्या लागीं उलोवन जेसून अशें म्हणलें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. कोणूय स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाशी खुशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबा भयणीनो, जिवितांत आमी एक जुवो कसो न्हय, कित्याक आमी समाजांत जियेता आसतना सगळीं बरोबर जियेतात आनी देव आमकां दर एकल्याक आमचे सांगाताय संबंदी दिता, जावं आमची कुटुंबां देव आमकां दिता. पयले सुवातेर आमची आवय बापूय, आमची भावां भयणां, आमची शेजार सामारी, आमची सोयरीं दायरी, आमची इश्ट मित्रां. देव आपले काकलुतीन कितलो बरो तो आमकां दाखोवड करता आनी आमचो मोग करता म्हूण देव आमकां ह्या संबंदा वरवीं आनी ह्या संबंदान घडटले दर एका आमच्या वेव्हारांत तो आमकां कुडीत करता. आमी जेन्ना हे आमचे संबंद बरे तरेन जियेता तेन्ना
दुसऱ्याचो मोग आमी अणभवता, दुसऱ्याचें बरेपण आमी चाखता आनी उदीक आमच्या जिवितांत आमकां बरें दिसता. आमी एकामेकाच्या मोगान जिवंक दर दिसाक देव प्रयत्न करता आनी आमी हे उपाय घेवन मोगान जिवंक आमचे संबंद बरे तरेन वाडोवंक देव वावुरता. हाकाच लागून जेन्ना आमी देवाची कुशी करता तेन्ना दर दिसाक देव ह्या संवसारांत आसा म्हूण दाखोवड करूंक आमच्या पेल्याचो मोग करूंक तो जेसू आमकां उलो मारता. दिसत्या देवाक ना दिसत्या देवाक आमी पळयना खरें, पूण दिसत्या आमच्या भावाक जेन्ना आमी बरे तरेन ताचो परामोस करता, ताका बरे तरेन मान दिता, ताचो सन्मान करता, ताचो आमचे सगळे संबंद बरे तरेन मोगान आमी जियेता तेन्ना देव खरेंच ह्या संवसारांत आसा म्हूण आमकां दाखोवड करूंक आमी वावुरता. भाव भयणीनो, आज जेसूक प्रश्न विचारलो, कोण म्हजी भावां भयणां, कोण म्हजी आवय, तेन्ना जेसू आपल्या शिसांक बोट दाखोवन आपल्या आवयक किकोन करता असो न्हय, पूण देवाची कुशी आपल्या आवयन केली हें दाखोवड करूंक तो पयले सुवातेर तिका बोट दाखयनासतना आपल्या शिसांक बोट दाखयता आनी म्हणटा, जी कोण देवाची कुशी स्वर्गार आसता म्हज्या बापाची कुशी करतात तो आसा म्हजो भाव, ती आसा म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. आपल्या आवयन देवाची कुशी केली देखून दुसऱ्यांनी तें उदाहरण घेवचें आनी त्या प्रमाणे जिवचें म्हूण जेजू आमकां उगडास करता. आनी हेच देवाचो मोग आमच्या संबंदांनी आमी चाखचो म्हूण आमकां दाखोवड करता. पयले वाचपांत आमी आयकता, देव आमी जेन्ना आमचे संबंद वायट करूंक सोदता, आमी मोगान जिवंक सोदिना तेन्ना देव आपले पोरजेक बोडी घेवन चोरवाक व्हरूंक येता आनी तो आमचो गुन्यांव काडून वयता. देव खरोच मोगाळ देव म्हूण आमी आज पयल्या वाचपान आयकलां. तो पोटांत राग धरिना, दोया कोरपांत संतोसताय आनी एकदां आमची दोया करताय आनी आमचे गुन्यांव आपल्या पांयां तोड्या घालून तो आमकां उदीक आनी उदीक आमची पातकां दर्या कुशीक तो उडयता. म्हणजे देव इतलो मोवाड की आमचे संबंद आपल्या सगळें उदीक आमी करचे देखून आपूण भावा भयणीनो खरेंच आमच्या दिसपटी जिवितांत तो मिसोड जाता. आनी ह्याच देवाक आमी जायते फावटी पयसायता, ह्याच देवाक आमच्या भावाच्या रुपान आमी पळोवंक विसरता, ह्याच देवाक आमी ताची खुशी आमच्या जिवितांत कितें तें विसरता. जायते फावटी घडी ताची खुशी पाडूंक आमच्या संबंदांनी बरे तरेन वेव्हारांत ते घालूंक आमी जायते फावटी फाटीं उरता. आजची सुपूर्तून एकदां उलगत, देवाची खुशी हीच की तुमी दर दिसाक म्हज्या बापाची खुशी तुमच्या संबंदांनी बरे तरेन वेव्हार करचो, संबंद उदीक तुमी घट करचे, संबंदांनी तुमी बरे तरेन तुमचे भावपण तुमचे एकचार वाडोवचे, एकामेकाचे मजतीन तुमी एकामेकाक राखून दवरचे, एकामेकाक सहकार दिवचे आनी सेवेचे तुमी भागेली जावचे. हीच कृपा आज आमकां मागून घेवया. उदीक देवाचो मोग आमी अणभवता तेन्ना दुसऱ्यांक तो दिवंक, उदीक आमी देवाची कुशी करता तेन्ना आमचे संबंद आमी वाडोवंक आनी देवाचो मोग अणभवला तो आमच्या वेव्हारांत जिवितांत पाळूंक आमकां ह्या मिसान कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C37 पेज नंबर 44 C37. Jesus,
म्हज्या बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या आत्म्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमचे पवित्र सुबेच्या दाबाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आदी मागां वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटूंक तुजे पोरचेक तुवें फरमायलोलें. त्यो सगळ्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें सोपूर्णायेक पावयल्यो. तो जेजूचो योद नाच आमी तुका भोक्तीन भोवता तो दयेन तूं मानून घे. आज जशें पुर्वीं आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटवणी पवित्र कोर आनी ती समेस्तांचे सोडवणीक फायद्याची जावं दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायेन उबारल्या. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करू. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांनी सासणाचे देवा सरकारी आनी सोताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चडना. तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबा तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान. पूण स्वर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचेर लागीं येता ताका सोय. पूण स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खास नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बॉक्सोनी मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूड परगोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्ती फुडें उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावोकेन देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नारे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्यान समेस्तांक शेंपोर जरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय सरल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तांसोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताची सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक.
आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामका येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास सामका दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवादय करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान उतरेक तांतराक मदची उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दवरून दिता म्हणून तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दिसकारान तुजी कुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान रासवत चलयता ससनांक सुम्या म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका आयकपडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुज्या भुरग्यांचेर माये मोगाची दिश्ट घाल. सुर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय तर आदलें पातकी जिवीत साणून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उचन्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आज दोनपारां 3 वरांचेर लॉरेन्स वाल्मिकी हो आमचो भाव सोंपला. डॉमिनोज हांगासर रावता ताचें मरण आसतलें. गायन घेवया U23 पेज नंबर 241. U23. Su vocile, Deus
Santa Cecilia Vera